बिरेस्तारा जम्मू काश्मीरातल्या डोडा जिल्ह्यात एक काळजाक पीळ घालपी घडणूक उक्ताडार आयली, जातूंत भारतात दुख्खाचे ल्हार पातळ्ळे. लष्कराची गाडी 400 फूट खोल देंगणात पडून 10 जवान शहीद झाले, जाल्यार 11 जाणांक अपलिफ्ट करून उधमपूर मिलिटरी हॉस्पिटलात दाखल केला. तांचेर उपचार सुरू आसात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गाडयेत 21 जवान आशिल्ले. सगळे लष्करी गाडयेंतल्यान डोडा सावन वयली चौकी कडेन वताले. भद्रवा चंबा आंतरराज्य रस्त्याचेर खन्नी टॉप लागसार चालकाचे गाडयेवयले नियंत्रण सुटिल्ल्यान अपघात जालो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हांच्यांनी दुख्खी कुटुंबा वांगडा आपल्यो संवेदना आसात अशें म्हटलां. तशेंच जखमी सैनिकांक वैजकी सेवा मेळटा आनी बऱ्यांतले बरे उपचार सुनिश्चित करपा खातीर सगळे गरजेचे निर्देश दिल्यात अशेंय सांगले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.